भूतखांब केरी फोंड्या धनगर समाजातल्या लोकांनी दसरो मनयलो। पारंपारीक पद्दतीन पुजा चालीरिती केल्यो तशेंच चपय नाच सादर केलो। RDXGOA खातीर केरीच्यान विदिता प्रभू। देव घालप आणि ते मागीर वाजत गाजत म्हणजे आरती कशी करून हांगा मांडार हाडप। हांगा मागीर ते मांडावळ घालप। तुम्ही पळयल्ले आसा प्रत्येक देवाची मांडावळ केल्ली आसता। ते देवाचे प्रत्येक हे नाल दवरून तेची थंय पुजा करता। पुजा केल्या नंतर प्रत्येक देवाची पुजा केल्या नंतर मागीर आमी थंय हे जाल्या नंतर आमी सोने लुटपाक देवाची ती पालखी घेवन तशीच पाल कशी करता आनी पानां देवाची आरती घेवन सोने लुटपाक वयता। सोन्याचे आमचे जे आपल्याचे झाड आसा हे आसा थंय आमी वयता आनी सोने लुटता। 5 प्रदक्षिणा मारता थंय देवाचे ते झाडाची पुजा करता आनी ते 5 प्रदक्षिणा जाल्या नंतर आमचे ते अवसर आसा भार पळय आसता कोणाचे ते भार येता आनी देवाक सांगणी करून ते सोने लुटता। भार पयलीं खूब जाणांचेर येताले, आतां खंय कमी कशें दिसता? कुडी मातशे जाणटे जाले हे जाले म्हणटकूच ते येयना न्ही। पयलींच्यो कुडी ना बीन थोड्यो कितें आतां असं तेंचेर येता। बरें एक सांग म्हाका आतां घटस्थापनेच्यान न्ही घटस्थापने पासून दसमी पर्यंत कितली वर्सां तरी परंपरा चालू आसा? ही परंपरा पुरो पारंपारीक पासून चालू आसा। ते आमी सांगूंक शकना। जेन्ना आमचो धनगर वंश चालू जालो आनी पुरो जाणटेले कितले पिढी जाले ते आमी काय कळना। पारंपारीक जे चालू जायला ते आमी करता।